कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनया तत्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् श्री श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरना परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आम्ही चतुश्लोकी भागवतमाचे हाजी तिन्ही श्लोकार असती सुरेच श्लोक आम्ही केलेले आशिल्ले तांतू अहमेवासमेवाग्रे नान्याद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतश्च यो विशिष्ट सौम्यहम। म्हळ्यार आमी तांतू पळयलेलें की देव ताका तांगेल कालाक ಒಟ್ಟು संबंधित विषय सांगता की फुडें आशिल्लो आत्ताय आसा आनी मुखारी आसतलो आनी देव पुरा जिश्रोत सर्व कारण कारण आणि देव एक प्रकार एक पुस्तकाचे ऑथर और एक नाटकाचे डायरेक्टर म्हणके आसा पूरा तागेले निमित्त ते पात्र जावचे लीला जावचे जाल्यार येद्रा देखून दिना हे देव सदैव आसा आनी तूं आमकां डेट घालूं जायना शाश्वत जावन आसा की अमूक अमूक टायमार कसं सूप जालें तशें कांय ना शाश्वत रुपार आसा म्हण तें आमी पॉयंट पळयलें लास्ट सेशनान तूं ऋते ऋतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यत् भासो यथातम तांतो आमी डिस्कस केलेलें की तत्वत्रय म्हळ्यार जगदीश जीव जगत आनी जीव आनी जगताले स्रोत जगदीशूची म्हूण आनी आमकां केन्ना तें कनेक्शन दिसना जीव जगताले जगदीशा वटू त्यांची देवाल त्या मायाशक्तीचे प्रभाव म्हूण आनी ह्या पळयलेलें की आमकां देवान ह्या संवसाराक घाल्ला आनी मस्त सकट फॅसिलिटीज दिला आनी आमकां एक फ्री वील दिला चॉयस तें एक लेखार आमगेली परीक्षा की आमकां देवाल खातीर प्रीत आसा की ना दाखोवचे खातीर सो आमकां चॉयस आसा की ह्या संवसारार राबून देवाल विशीं चिंतन करचें की देवाल खातीर प्रिती व्यक्त करची की खंयचे रुपारी तेन्ना आमी दाखयतना आमी तें आमगेली प्रिती देवाल खातीर भक्ती तें आमी प्रकट करूं आमगेली फ्री वील यूज करून ताका हें देवान हें फॅसिलिटी यूज केला म्हूण ताकाच आमकां देवान हें मायाशक्तीचे प्रभावा अंडर घालना खंय आमकां तें चॉयस आसा की मायाशक्ती प्रभावार आसूं का की भायर येवका ताचे खातीर आमी ते श्लोक पळयले दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति देवान सांगची ही की हे मायाशक्ती म्हळ्यार कशें एक म्हणटात पळय कशें की विरुद्ध मेगेल कंट्रोल ना ती न्ही ती मेगेलीची म्हूण मम माया वैष्णवी जनमोहिनी ती मेगेली शक्ती म्हूण आनी केन्ना आमगेलें जिवनांत आमगेलें पर्पज आमगेलें ध्येय क्लियर आसता की हां ना आमच्या संवसारांत मस्त सकट विशय आसा जाल्यार आमकां देवाले शरणागती येवका देवाल प्रिती जावका म्हूण आमकां तें दृढ अशी आमगेले मनांत येता तेन्ना देवान सांगचें माया ह्या भारी मम माया दुरत्या जाल्यार मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते केन्ना तुमगे लायफांत पर्पज क्लियर जाता तेन्ना अंत देखून तुमी हे शक्तीचे प्रभाव उणी जातलो आनी कशी तें आमी ते भगवद्गीता श्लोक पळयलें श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात आमगे पुरा जनाले एक स्वभाव आसा आमकां खंयचे विशय लायक जाता खंयचे विशय आमगे पुरा जनाले कसन कसन टॅलंट आसा तें कशें अर्जुनाक क्षत्रिय जावन आशिल्लें ताणें धर्म करता आशिल्लें तशी आमगेले जिवनाची परिस्थिती तूं आमगेले एक टॅलंट आसता आमगेली एक परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तूं त्या टॅलंट आमकां देवान कसो स्वभाव दिला हें आमी केन्ना देवाले ಒಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ जावन आमी त्या देवाल सेवा रुपी जावन करता ती तेन्ना देवाल माया
माया म्हणटा ती देवाला योगमायाच प्रभाव येता म्हणून गेली. आणि ते योगमाया प्रभाव कसं नाही की ती हीच शक्ती देवाल शक्ती आमकां देवाल कनेक्ट करच्याक हेल्प करता. सो त्या प्रकारारी नॉर्मल माया आमकां डिस्कनेक्ट करता जाल्यार योग माया आमकां देवाल कनेक्ट करता. ते आमगेल चॉयस आसा की आमकां खंयची मायाचे अधीन जावन आसूं का म्हणून त्या देवान आमकां ते चॉयस दिल्ली आसा. सो आज आमी तिन्नी श्लोकार वाचया हाजी. यथा महन्ति भूतानि भूतेश्चेष्वनु प्रविष्ट्यानि अपि अप्रविष्टानि तथा तेषु न त्वेषहम्. हांगा एक प्रकारारी देवान सांगचे आसा हे ब्रह्मा पळय हें मस्त सकट हे म्हणटात पळय भूतानी म्हळ्यार मस्त सकट वस्तू आसा हे सगळे सृश्टींत आनी हांव ताजे भितर आसा जाल्यार ताजे भितर ना वय. हांव पुरा कसन कसन सृश्टींत कसन विशय आसा पळय ताजे भितर ते सृश्टी करता हांवाची आनी हांव ताजे भितरय आसा जाल्यार ताजे भायरय आसा. सो हें अपास हें ब्रह्म हें म्हणटात पळय टॅक्निकल आसा जाल्यार आमकां सिद्धांत कितले मना व्हरचे तितले प्रयत्न करता म्हणून असले एक श्लोक ब्रह्मसंहितांत पळयत. एकोऽपि असौ रचितं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डछाया यदन्त परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. म्हळ्यार आमी पळयत की हातूंत हेंचें सांगिल्लें आसा ब्रह्मा की देवान म्हणटात पळय इतले सकट जगदंड कोटी इतले सकट सृश्टींत आसा म्हूण जाल्यार देवाल शक्ती अशी न्ही की उणी जाता ऑर डिस्ट्रिब्यूट जाता. पुरा तागेले भितरय आसा म्हूण अंडांतरस्त परमाणु चयांतर म्हणून म्हळ्यार ही पुरा हें सृश्टी आसा तागेले भितरय आसा आनी अणु अणु अंडांत सगळ्या ब्रह्मांडांतूय पुरा तागेले भितर जाल्यार अणु भितरय देव आसा म्हणून देवान हें सांगचें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो होच विशय आमी पळयत. आतां हाजेच विशय आमी नेक्स्ट एक अर्द घंट्या खातीर हे विशय उलोवया. मेन म्हळ्यार देवाल देवाल हांतू देवाल आनी हे सृश्टीचें कनेक्शन आमी पळयत म्हूण सांगिल्लें आसा. कसलें की हें पुरा सृश्टीन तूं मस्त सकट विशय आसा ती जाल्यार देव ताजे भितरय आसा आनी ताजे भायरय आसा म्हणून म्हळ्यार ही कृष्ण गोलोक वृंदावन वैकुंठांतूय आसा ह्या जगत्यांतूय आसा म्हणून ताकाची भगवत गितांतू अर्जुनान निमगोच्या आसा 10 अध्यायांतू कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया. तेव्हा अर्जुनान सांगचें आसा हे देवा हे योगीन सुप्रीम मिस्टीक म्हळ्यार हे योगीन कशें हांव तुगेले विशीं चिंतन करचें हांव कशें तुगेलें गुर्त करचें तुका खंयचे खंयचे रुपार हांव उडगास करचें म्हूण तें विभुती योगाचें अध्याय. आनी देवान मागीर मस्त सकट विशय आसता भगवत गीता तुमी तो अध्याय पळयल्यार देवान मस्त सकट दृश्टांत दिसचें आसा की पर्वतांत हांव हिमालय देवतांत हांव इंद्रू म्हळ्यार मस्त सकट न्हंयेंत हांव गंगे अशी मस्त सकट देवान पुरा एग्जाम्पल दिवचे आसा दृश्टांत दिवचे आसा कशी तागेले उडगास करूं येता म्हूण. सो आतां ह्या जगत्या विशय पुरा तांतू कशी देवाल उडगास करूं येता आतां देवाल नांव आसा प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें तें ट्रान्सिडेंटल म्हणून हें जगत्याच न्हय तें जाल्यार आमी हें जिब्बेन हें कंठान देवाल नांव सांगेत हें सृश्टीच्या विशयांत संवसारा विशयांत म्हळ्यार देव अशें रुपार हें जगत्या भितर येता की आमी तागेलो उडगास करूं येता तागेलें सान्निध्य आमी ताचे संबंदीत जावं येता. देव विग्रह रुपार वे देवस्थानांत येता आमी पळयता म्हणजे देवाल पूजा करूं येता आमी देवस्थानांत विग्रह स्थापन करून म्हळ्यार देव आमी कशी देवाल संबंदीत जावं येता आमगेले वेर कृपा दवर न्हू हें जगत्यांत येता म्हूण आनी देव अवतार वय घेता अवतरी ती अवतार म्हळ्यार देव तें आध्यात्मीक जगत्या देखून हे संवसारा भितर प्रकट जाता आमी तागेले ओटू कनेक्ट जावच्या खातीर संबंद जावच्या खातीर म्हळ्यार मस्त सकट रुपारी अवतार घेता देव पुरुश अवतार म्हळ्यार ते महाविष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू तशी लीला अवतार रामचंद्र नरसिंह त्या रुपारी गुण अवतार म्हळ्यार ब्रह्म विष्णू शिव ह्या पुरा मागीर मन्वंतर अवतार अशी मस्त सकट
अवतार आसात देवाले, युग अवतार, चैतन्य महाप्रभू युग अवतार, सत्यवेश अवतार. आणि हे सृष्टी खातीर कशी मेंटेन करच्या खातीर देवान म्हळ्यार स्वयं भगवान कृष्णा देखून बलराम अवतार जावचो. बलरामा देखून आमी सांगता ती की तो आदिगुरू आणि तागेले देखून चतुर्व्य म्हूण ते अवतार जाता ती म्हळ्यार वासुदेव, शंकरशनु, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध आणि चार अवतार येतात. आणि शंकरशनाक ताका महाशंकरशन वय म्हणटात. तांतू त्या वैकुंठाचे नारायण तोच महाशंकरशण जाता म्हूण. सो हे सुरेचे चतुर्व्यूह जावन देवान एक्सपांड जावचे म्हळ्यार चार रुपार येवचे. दोन्ही पण तवय जाता की चतुर्व्यूह देव अपास तशींची वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. आणि अपास ते शंकरशना देखून देवान महाविष्णू जावन प्रकट जावचे आसा. त्या महाविष्णूक कारणोदोक्षाई विष्णू वय म्हणटात. म्हळ्यार ताण श्वास घेता आनी त्या पुरा तागेले पोरसा देखून तागेले अंगा देखून पुरा ब्रह्मांड प्रकट जावचे ते कारणाध्यक्ष विष्णू महाविष्णू तो. आणि ते महाविष्णू देखून गर्भोदक्षाई विष्णू येता. म्हळ्यार ते एक एक ब्रह्मांडा भितरी देव अपास येता म्हणून. आणि ते गर्भोदकांतू शेषार न्हिदोवन अपास एक एक ब्रह्मांडा भितर देव अवतार घेता म्हणून. आणि गर्भोदक्षाय विष्णू देखून शिरोदक्षाय विष्णू. शिरोदक्षाय विष्णू म्हळ्यार परमात्मा जावन एक एक आमगेले एक एक हृदया भितर असून पुरा जीवात्मा वट्ट वता. आणि ते पुरा अणू भितर हे सगळे संवसाराचे कितले अणू आसा ते ॲटम्स ताचे भितर आसा. आणि दोन ॲटमा मध्ये स्पेस पळय म्हळ्यार आमकां कल्पना करूं जायना. ताचे भितर आसा देव म्हूण तो शिरोदक्षाय विष्णू. म्हळ्यार त्या प्रकारार देवान अवतार घेवन पुरा कडेन देव आसा म्हणून ह्या श्लोकाचे विवरण करतना आमी पळयत. सो आतां आमी पळयत की खंयचे एक कन्सेप्ट यूज करता जाल्यार व्हड आमी खंयचे एक विशयाक एक धोर न्हू ताका मुखारसून व्हरयता. कशी एक व्हड सूटकेस आसल्यार आमकां ताका उखडूं जाय आसना मात ताका एक हँडल आसता. त्या हँडला धरल्यार आमी ते सुटकेस तांडून व्हरयता. तशींची देव आमकां एक खंयचे प्रकारार म्हणटात पळय एक शास्त्रा लेखार आमकां मस्त सगळे हँडल्स दिता. त्या हँडलान आमी हे विशेष जावन आशिल्लें हें शास्त्राचें कसं तत्व तें मनावर येता. भायच्या गांवांत जेन आमगेले सनातन धर्म हे हिंदू संस्कृतीक पॅन्थिझम म्हणटात. म्हळ्यार आनी पुराक पूजा करतात झाडाक, न्हंयक, पानाक, सुर्याक, पुरा ग्रहांक पुरान तो आनी देवता म्हूण लेखतात ही म्हणून ते भायल्या गांवांत जेन आमगेली संस्कृती सांगता ती. हिच्या न्हू पॅन्थिझम न्ही आमगेले पेनन्थिझम म्हळ्यार ह्या पुरा विशय देव वैक सगळे देवाल शक्तीची ह्या देवान ह्या श्लोकान सांगला म्हणके जाल्यार ह्या मात देव न्ही देव हाजी मुखार सुनवाई आसा म्हूण पळयता. कसं जाल्यार की आमी प्रल्हाद महाराजाक हिरण्यकशिपून निमगिलेले की देव हे खांब्यांत वेसवा म्हूण पुरा कडेन आसा म्हूण तूं सांगता न्हय. तेन्ना प्रल्हाद महाराजान सांगलें वय खांब्यान तूं येस म्हणून. आणि खांब भितर सिद्धा नरसिंह देव जावन देव प्रकट जाल्लो म्हूण ते लिलेंत. जाल्यार मुखार सोनू देवाक प्रल्हाद महाराजान हार घालता जाल्यार देवाक प्रल्हादान खांब्या वचून हार घाली नरसिंह देवाक वचून हार घालो. म्हळ्यार देव पुराण तो आसवय जाल्यार देव विशेष रुपारी प्रकट जाता. सो देव पुरांत आसवय जाल्यार पुरा देव न्ही. म्हळ्यार गॉड इज एवरीवेअर बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड. ते आमी ह्या मनावर तशें आसा म्हूण पळयता. मुखार सोडून ह्यांची ते ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस देवालें म्हळ्यार देव कितलो व्हड आसा आनी देव कितले मधुरवय आसा म्हळ्यार आमी पळयता एक एक अणूंत म्हळ्यार हें सगळें सृश्टी जावचें बिल्डींग ब्लॉक्स म्हणटात पळय हें ॲटम्साची. इवन सायन्सान तुवें आमी पळयता पुरा कशें एनालिसीस करता पुरा ॲटॉमीक स्ट्रक्चर आसा. तशींची हें वैद्यशास्त्रांत तूं ॲटम्स म्हूण आसा अणू म्हूण सांगिल्लें आसा. ते अणू म्हळ्यार विश्व आणि अणू अणू भितर आसा म्हूण हे सगळे विश्वाचे पुरा अणू भितर कोण आसा तोच विष्णू. तशी आमी पळयता विष्णूलें अर्थ. सो देवाक निजन फुडें सायंटिस्ट आतां मॉडर्न सायंटिस्ट कोण आशिल्ले पळय न्यूटन हे सायंटिस्ट म्हळ्यार आतां हे नवे येयले शब्द. फुडें तांणी तांकां फिलॉसॉफर म्हणचे आशिल्ले नॅचरल फिलॉसॉफर. कसं जालें की न्यूटन आयन्स्टायन तांकां पुराय जाणांक गोत्त आशिल्लें की कसं की एक व्हड शक्ती आसा म्हूण
कोणा शक्ती न ताजे निमित्त हें सगळें पुरा हे संवसाराचें डिझायन हें कशें पुरा चलता आसा म्हूण ऑटोमॅटिकली जायना म्हूण ताका श्रीमद भागवतम हातूंत आमी पळयता की अ, देवान विशयीची कृष्णान विशीं विवर्सून धांची स्कंदांत आसा जाल्यार हिची भागवतम सूर जाताना देवा प्रकृती तूं देवा कशी पळोवचें ह्याची पुरा सुरे पळयता कसल्याची दोन्ही स्कंदांत आमी पळयता देवाल्या विराट रुपाचे विशय सांगिल्लें आसा भागवतमाचे भगवत गीतेन तूं विश्वरुपा विशय सांगिल्लें आसा जाल्यार भागवतमांत विराट रुपा विशय सांगिल्लें आसा विश्वरूप म्हळ्यार देवान तें दाखोवन दिवचें अर्जुनान निमगुचें आसना देवाक कि एवामेताद् यथा तत्त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम देवा तुगेलें तें म्हाका तें ऐश्वरम पुरुषोत्तम तें रूप दाखय म्हूण तें देवान तें विश्वरूप दाखोवचें आसा सो तें दाखोवन दिलेलें रूप जाल्यार भागवतमान तूं विराट रूप म्हळ्यार हें ऑलरेडी आशिल्लें सृश्टी हें कशी देवाल रूप म्हूण पळयता म्हूण कृष्णान दिव्य चक्षु दिवचे आसा तेद्द मात अर्जुनाक विराट रूप विश्वरूप पळोवचें जाता जाल्यार विराट रूप म्हळ्यार आमी पळोवचें तोच विशय आनी भागवतम कशें सांगता त्या विराट रुपा विशय ही कशी सूर्य चंद्र हे मेगेल दोळे हे कसं व्हड झाड आसा ती हें पुरा म्हणटात म्हळ्यार मेगेल रोम त्या लेखारी व्हड हे पर्वत आसा ते मेगेल हाड त्या प्रकारान म्हळ्यार आमी प्रकृती कशी पळयतात पळय हें विराट रूप प्रकृतीचें देवालें रूप म्हूण आमी आनी हें विराट रुपा विशयी सांगतना देवान त्या श्लोकान सांगचें आसा कल्पित म्हणून म्हळ्यार हें कल्पन करून तुम्ही पळयात हें विराट रूप म्हणून पुरुषेवर लोक सपात पूर्व कल्पित म्हणून म्हळ्यार हें तुमी कल्पन करून हें रुपा पळयत म्हणून तशींची अशें विशय पुरा कल्पन करून हें विराट रूप विशय प्रार्थना आमी 8 स्कंदांत देवता जनान सांगचें आसा तशी अक्रूर आनी धांची स्कंदां प्रार्थना करतना ते विराट रुपाचे उल्लेख करचे आसा म्हणजे हे सगळें ब्रह्मांड सगळें सृश्टी एक प्रकार देवाल देहाची व त्या प्रकारान हें विराट रुपाचें विवरण केलेलें आसा म्हळ्यार आमी आमगेले बुद्धीचे प्रयोग करून देव कितलो व्हड म्हणून ताचे विशय आमी कल्पन करूं येता हें सुरेश म्हणटात पळय स्टेप देवाल विशय आमकां मना व्हरतना हे सुरेश स्टेप हें की देव कितलो व्हड म्हूण तें आमी मना व्हरता तशें आसा ताकाच हें शास्त्र न्ही आमी अध्ययन करतना देव कितलो व्हड म्हूण आमकां कळटा सो देवाल ग्रेटनेस आमकां कळटा त्या महाविष्णून श्वास घेतना सगळें ब्रह्मांड पुरा सृश्टी जाता आनी ते ब्रह्मांड पुरा देवान आपण श्वास भितर घेता आनी ते पुरा ब्रह्मांड पुरा लुप्त जाता ती म्हूण आनी ते श्वास घेवचे समय आसा पळय ते सगळें ब्रह्माल जीवमान आनी ते सगळें ब्रह्माल जीवमान आमकां कोत्ता आसा ब्रह्माल 12 घंटे म्हळ्यार सगळें युगचक्र हजार पंता जाता ते ब्रह्माल 12 घंटे सो तसल म्हळ्यार देव कितलो व्हड म्हूण देव कितलो व्हड म्हूण कळटाना कसन जाता म्हळ्यार आमकां ते आमगेल्या मनांत देवाल ते इतलो व्हड तो देव म्हूण आमकां ते शरणागती वच देवाल शरणागती जावच तसलें सबमिशन जावच तसलें ती एक भावना येता आमगेल्या मनांत आनी देव कितलो मधुर म्हूण आमकां कळटा पळय देवाल लील आमी आयकता ती रामाली कृष्णाली हे पुरा भक्तां लील आयकता ती तेन्ना देवाल तें एक मधुरता ते स्वीटनेस आमकां कळटा सो आमकां देवाल कितना व्हडपण ग्रेटनेस कळटा आनी देवाल मधुरता कळटा स्वीटनेस हे दोन्ही विशय आमकां कळले सुद्दां आमगेल्या हातूंत ते एक भक्तीची भावना येता म्हूण पळयता कसले की मस्त सकट विशय स्पेशली ती आमकां धार्मीक जावन परिवारांत आमकां जल्मांत आयलीं ती और भारतांतूय जल्मांत आयल्यार आमकां मस्त सकट विशय देवाल गोत्त आसता कृष्णाल लिला रामाल लिला हें पुरा जन भारतांत सादारण म्हणटा पुरा जना गोत्त आसा आनी एक पुरा जनाक एक प्रीत येता देवाले विशय एक बारीक चांग तें दिसता म्हूण जाल्यार देव कितलो व्हड आसा म्हूण तें आमकां सिद्धांतांत रुपार तें कळनातल्यार ती एक भक्ती आसता पळय ताचेर आमगेल्या हातूंत चेंज आसा आमगेली जीवनशैली परिवर्तन येना आमकां दोन्ही विशय कळका सिद्धांतय कळका देवाल विशय आनी देवाल मधुरता देवाल तेन्ना आमगेली ती भक्ती प्रबल जाता सो देवाल देव कितलो व्हड हे सिद्धांत आयकतना हे विशय पुरा मना व्हरच्याक कितें कश्ट जावचें पुरो जाल्यार हें आमकां मना व्हरचें जाल्यार तितले आमी प्रयत्न करता
आणि ह्या मना वच्चून होच देव कितलो व्हड आसा, तोच देव कोणाला इतले सकयल ब्रह्मांड सृष्टी जाता, कोणाला श्वास घेतना इतले कोटी कटिल्यान ब्रह्मांड भायर येता, आणि तोच देव, तो महाविष्णू, तोच कोणाल सोड कृष्ण, तो यशोदाक भिवन, 3 बड्डी धरलेले त्यान भिवन धांवन तुमू, त्यातले ते देवाल मधुरता कळताना, हे दोन्ही विषय कळताना त्या देवाल विषयी भक्ती येता. सो सूर्य आमकां देवाल विशयी सिद्धांत मनावर का देव कितलो व्हड म्हूण, ताचे नंतर आमी देवाल मधुरता मनावरचे प्रयत्न केल्यार हे दोन्ही विशय त्यातनं मुखार सून जाता म्हूण. प्रभुपाद स्वाम्याक एक पंथा कोण की तांगेले भक्तान सांगलें की आज तुमी आमकां रासलीला सांगयात म्हूण. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान कसले सांगलें, रासलीला न्ही, आज आमी कुरुक्षेत्र लिला सांगया म्हूण. म्हळ्यार भगवत गीता म्हळ्यार आमी पळयत हे 700 श्लोक हे देवाले कितलो देव कितलो व्हड म्हूण त्या विशयार आमी भगवत गीतेंत आमकां कळटा. सो आमकां दोन्ही विशय जावपां, देव कितलो व्हड, देवाल ग्रेटनेस कळटा, आनी आनी ताजे ओट्टूची आमी केन्ना देवाल कथा, देवाल लीला आयकता, देवाल स्वीटनेस कळटा, तेन्ना आमगेली भक्ती ऑथेंटीक जाता, स्ट्रॉंग जाता म्हूण पळय. सो देव ह्या लोकाचे भायर, हे श्लोकाचे मेन बायचे पॉयंट, देव हे लोका देखून भायरय आसा, देव हांगा तो पुरा सृश्टी भितरय आसा, सृश्टी भायरय आसा म्हूण. आनी हें पुरा देवान सांगिल्लें आसा, म्हणटात पळय भुतांनी म्हळ्यार एलिमेंट्स हे आसा म्हूण. हे पुरा विशय आमकां सांख्यांत कळटा. कसले विशय आमी कन्स्ट्रक्ट करतात म्हळ्यार आमी ते बिल्ड करतात. आतां आमी खंयच्या विशयाक डिकन्स्ट्रक्ट करूं येता, म्हळ्यार खंयचें एक इलेक्ट्रॉनिक सामान आसा, ताका ओपन करून ताजे विंगड विंगड पार्ट करूं येता. काराकय पळय, आमी ते पुरा काराचे पार्ट विंगड 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 करून एक कार म्हळ्यार सादारण म्हणटा 20-25-30 हजार पार्ट असता, ते पुरो विंगड विंगड करूं येता आमी ते पार्ट. तशींच सृश्टीक विंगड विंगड केल्यार तातूंत मुख्य जावन 24 एलिमेंट्स आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. 24 तत्व ते म्हळ्यार कशें ते 24 तत्व कशें महत बुद्धी म्हळ्यार बुद्धी, अहंकार आणि मन, हे तिनी हे 3 विशय आसात. ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आसात, कानू, स्किन, आयज तशें करून. मागीर कर्मेंद्रिय आसा, उल्लोच शक्ती, हातू, पांय. मागीर तन्मात्रा आसा, आयकूची शक्ती, टचात सेन्सेशन, फॉर्म पळोवं येता ते आसा. मागीर गंध तशी. मागीर महत्भूत आसा, म्हळ्यार हे जल, वायू, अग्नी तशी. सो हें पुरो ऍड केल्यार 24 जाता. आनी 24 नंतर अनुपुरुष म्हळ्यार जीवात्म आनी देव पुरुषोत्तम तो, म्हळ्यार हे टोटली 26 एलिमेंट्स आसा ती म्हूण. हे खंयचे कशें म्हळ्यार पळय आमी सांगिल्लें पळय, काराचे विंगड विंगड पार्ट केल्यार हे विंगड विंगड पार्ट जाता, तशींच हे सृश्टीचे तत्वाचे पुरा विंगड विंगड पार्ट केल्यार हे 26 एलिमेंट्सांत आमी डिकन्स्ट्रक्ट करूं येता म्हूण पळोवं येता. जाल्यारीची देव आमगेले खातीर कितले देवाक आमगेले खातीर प्रीत आसा म्हूण पळोवं येता, की देव आमकां तागेले माया प्रभावांत घाला वय जाल्यार देवाक आमगेले खातीर कितली प्रीत आसा म्हूण आमी पळोवं येता. हें की देव हे कण कण अणू भितर हे सगळ्या ब्रह्मांडांत अण म्हळ्यार कसं वस्तू आमी पळोवं येता ताचे भितर आसा देव. आनी देव आमगेलो ओट्टूय आसा परमात्मा जावन. जाल्यार ते दोन्ही रुपांत डिफरन्स म्हळ्यार तो वय देव आसा शिरोदक्षाय तो विष्णू रुपाची, आमगेलो परमात्मा जावन आसा तें विष्णू रूप. जाल्यार हे वस्तू भितर आशिल्लें विष्णू रूप आसा पळय, ते वस्तूचे ते नेचरा खातीर मात म्हूण. लाकूड एक कशें आसता, एक फ्रूट कशें आसता, ते नेचर ते मेंटेन कशें जाता, ते देव ताजे भितर आसता ताजे खातीर ते नेचर आसता, पुरा विशयान देव आसा. आनी परमात्मा जावन देव आसता ताजे प्रभाव कसो ना, भगवत गीतेन देवाल श्लोक आसा पळय, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृती ज्ञान अपोहनम च. म्हळ्यार देव परमात्मा जावन आमगेलो आसता, ताजे खातीर आमकां उगडास आसा, हे पुरा विशय. आनी देवूच आमकां ज्ञान दिता म्हूण परमात्मा जावन आसा, आमकां पर्सनली गायड करता तो म्हूण. आमकां देवाल भक्ती प्रिती वच्चे देखीन वचूं जाल्यार देव आमकां मार्गदर्शन करता परमात्मा जावन, की असल संघांत वचयात, असल शास्त्र वाचयात. देव बुद्धी दिता आनी स्मरण करता, तागेले विशय उडगास करता जाल्यार
देवालयाची एक प्रभाव जो करना जे आमकां तागेले विशीं उडगास करूंक वयत पण देव पुरा कडेन आसा खंयचे वस्तू भितर आसा हाजे भितर आसा जाल्यार ते आमगेले चॉयस ते आमकां ते पळोवंक की ना म्हूण म्हळ्यार एक 500 रुपया नोटा भितर गांधीजी फोटो आसा जाल्यार आमी कितले पण त्या गांधीजी तांकां स्कीम म्हूण मना व्हरता ती आमी ते 500 रुपया पळयले सुद्दां आमकां अशें दिसता की हें खंय खर्चुचें वा खंय इन्वेस्ट करचें वा खंय हाजी वस्तूंक कशें तांतू गांधीजी स्किना म्हूण आमी प्रॅक्टिकली आमी केन्ना लेखतात पळय गांधीजी स्किना म्हूण तो फोटो आसा तांतू गांधीजी फोटो तशेंची हे सृश्टीन तूं पळयल्यार पुरा कडेन देव आसा कशी 500 रुपया नोटा वयर गांधीजी आसा तशी हे सृश्टीच कसलेय असो टेबल कुर्सी खंयचो विशय आसा हृदय परमात्मा आमगेले देह पुरात देव देवाल शक्ती प्रभाव आसा जाल्यार ताचे विशय आमकां मना व्हरका ताचे विशय आमकां ते केन्नाय उडगास आसता की ना ते आमगेले वैरी कसं जाल्यार की कशी 500 रुपया नोट पळयली सुद्दां आमी ह्या पळयात ती ह्या खर्चून आमी कशी एन्जॉय करूं येता म्हूण तशी जी ह्या सृश्टीचे विशय पळयतना आमकां कितें कशी 500 रुपया नोटा भितर गांधीजी दिसना तशें सृश्टीन तूं आशिल्ल्या पुरा विशयान तूं आमी कशी एन्जॉय करतात म्हूण पळयता ती आमकां ताचे भितर आशिल्लो तो देवाल प्रभाव आमकां दिसना हे सांख्या विशय पुरो आसा पळय हे पुरा विशय आमकां भागवतमान तूं कपिल मुनीन देवहुती सांगिल्लें हे सांख्य योग म्हणून देवान सांगिल्लें की कशी ह्या पुरा 26 एलिमेंट्स म्हणटा आमी पळयलें पळय ते कशी ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತ म्हणून कसं एक एक चमत्कार हो मग पुरा सृष्टी पळयलें चमत्कारू न्ही पुरो पळयल्यार मनावरू जातलें पुरो हळूहळू सायंटिस्ट फुडें कालाचे तशी लेखता आशिल्ली सृश्टी पळोवन आतां कोणी एक पुस्तक वाचिता आस म्हूण लेखया ती आमी तांणी दूर तकून पळयतात तुमी ताका आनी तो पुस्तक वाचिता आनी तो हांसता आसा रडता आसा खुशयेर कशें की तागेलें एक्सप्रेशन पळयत तेतून आमकां कळटा की तें पुस्तक भारी लायक आसा पुरो म्हळ्यार तो इतलें तें बूक एन्जॉय करता आसा इतलें तें गंमत जाता आसा तें पुस्तक वाचितना तेन्ना आमकां दिसता की तें कोण पुस्तक बरयलां तो भारी कसन एक म्हणटात पळय चतुर व्यक्ती आसच्या पुरो भारी कसन की चांग तागेल्यान तें एक विद्या आसा की तें बूक पुस्तक वाचून इतलें ताका एक खुशी जाता आसा म्हूण त्यांचे दृश्टीर आमी पळयत हें संवसार हे पर्वत न्हंय हे पुरा विशया भितर देव आसा म्हळ्यार तो सृश्टी करता कितलें इतलें पुरा छंद डिजायन पुरा आसा फूल फल इतलें पुरा छंद विशय आसा म्हळ्यार तो हे पुरा सृश्टी करता की निजावन कितले छंद आसा सो हाचे विशयान तूं आमकां कळटा की आमकां म्हणटात पळय की हे पुरा एलिमेंट्स हे अग्नी वायू पुरा कडेन आसा आमकां कळनासतना आतां अग्नी पळयल्यार पळय आमगेर शरिरांतूय आसा आमकां शरिरांत खंय उज्ज दिसना जाल्यार आमी पळयत की एक हुंसावणी आसा आमगेल्या शरिरांतूय टेम्परेचर आसा म्हणटात पळय आनी आमी कसलें जेवण केलें सुद्दां कसलें खाल्लें सुद्दां आमगेल्या पोटा भितर ती जठर अग्नी म्हूण आसा म्हूण ताचे निमित्त पुरो आमकां कसलेंय खाल्लेलें आमकां तें पावता आंगा भितर म्हळ्यार आमकां पचन शक्ती म्हणटात पळय कसलेंय खाल्ल्यार तें जीडचें ते अग्नी निमित्तची म्हूण म्हळ्यार हे पुरा एलिमेंट्स खंयची देवान सृश्टी केलेलें आसा पळयत की भायर आसा भितर आसा अग्नी भायर आसा आमगेल्या शरिरा भितर आसा दिसना तशींची देव पुरा कडेन आसा तशींची 5 स्कंदान तुवें पळयत त्या डिस्कशनान तूं ते 5 स्कंद भागवतम वाचितान ते 5 स्कंद पुरापशी म्हणटात पळय ताका वाचितान कश्ट आसता म्हळ्यार ते कॉस्मॉलॉजी विशय पुरा ते म्हणटात पळय सृश्टीन कोण कोण खंयची खंय खंय खंयची खंयची प्लॅनेट आसा खंय खंय कसन आसा म्हूण कोण कोण थंय आसा ती म्हूण जाल्यार ते भागवतमान हें पुरो डिटेल्स कसले आसा हें दाखोवच्या खातीर कसले भागवत म्हळ्यार देवाल भक्ती खातीर न्हू तें जाल्यार हें पुरा हें ब्रह्मांडा विशय आनी ते 5 स्कंदांत कसलें सांगिल्लें कसलें की धर्म आनी भक्ती पुरा कडेन आसा म्हूण तें दाखोवच्या खातीर आमगेले भुमीन तूं और आमगेले आमकां गो तशी एरियांत मात न्ही आमकां लेशें पुरो भक्ती हांगा आसा भारतांत मात आसा भायर ना ना सगळे सृश्टीन तूं पुरा कडेन देवाल भक्त आसा आनी देवाल प्रभाव आसा म्हूण तें दाखोवच्या खातीर तें पुरा 5 स्कंदान दाखयलें आसा हें विराट रूप सांख्य हें म्हणटात पळय हें पुरा एक प्रकाराचें एस्ट्रोलॉजी कॉस्मॉलॉजी हें पुरा एक प्रकाराचें आसा पळय त्या पुरा विशय देवाल सिद्धांत देव कितलो व्हडू म्हूण दाखोवचें आसा आनी हे 5 स्कंदाच नंतर आमी पळयता भागवतमान तूं देवाल अवतार एक एक उसूर जाता नरसिंह वामन रामाल अवतार लास्ट कृष्णाल अवतार सो देव कितलो व्हड आसा
देवाल प्रभाव कितलो व्हड आसा भागवतमान सुरेश स्कंदांत पुरो होच विशय आसा. सो आमकां कितलें एनालिसीस करूं येता हे पुरो विशयांतू जाल्यार आमकां कळटा हे सृश्टींतू पुरा कशें की एक डिझायन आसा, कशें की एक न्यायार हे पुरा चलता आसा. न्याय आसा म्हळ्यार न्यायाधीश आसा म्हणून, लॉस म्हळ्यार कोण की लॉ करतलो आसा, लॉ कीपर आसा. कशी आतां आमी एक खंयचे एक वस्तू पక్కనే ते एक म्हणटात पळय एक बुडकूल केल्लो कोणी मत्तेन ते बुडकूल केल्ले सुद्दां आमी पळयत की हे बुडकूल करतलो एक व्यक्ती आसा म्हणून. जाल्यार तोच एक बुडकुलो मशिनान जाता जाल्यार आमकां दिसता की ते मशिनाची बुडकूल करता म्हणून. ना मात ते मशिनाक आनी ते डिझायन त्या बुडकुलाचे कोण की ते केल्लें आनी ते डिझायन सेट करता ते मागीर ते आतां मशीन करता आसा. सो आमकां दिसच्या पुरो की मशीन जाता म्हणून तशी न्ही. सो आमकां ते इमिजिएटली मनुश्य दिसचेच ना. तशींच ह्या सृश्टीचे सगळ्यांचे एक देवान हें व्हड सृश्टी म्हळ्यार हे मायाशक्ती रुपारी एक प्रकारार व्हड मशीनच ही आसा. आमकां देव डायरेक्टली दिसचेच ना जाल्यार हें पुरा डिझायन केलेलें हें देवानच ही म्हूण. जशें की देव भगवत गीतेंत ह्याच विशय सांगता, मयाध्यक्षेन प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तते म्हूण. हे मेगेलेंची शक्ती ना मेगेलेंची मयाध्यक्षेन मेगेल डायरेक्शनान हें पुरा सुयते सचराचरम कसं जीव अजीव अशी वस्तू पुरा हे मेगेल सुपरविजनाची अंडर जाता म्हूण. जाल्यार देव त्या पुरा प्रकृतीचे नियम चलता आसता जाल्यार देव हाची भायर आसा. आतां आमकां पळोवं येता खंयच्या विशयान मस्त वजन असल्यार उखळूं जायच ना आमकां साधारण म्हणटा. जाल्यार देव तागेले सान बोट्टाना गोवर्धन उखळून दाखयता. म्हळ्यार देव प्रकृतीचे नियम वय करता आनी तो देव म्हूण दाखोवचे प्रकृती नियमाचें उल्लंघन वय करून दाखयता. म्हणजे एक सान चार एक सान बोट्टार व्हड पर्वत उखळूं जाता जाल्यार देव तागेली दिव्यता वय दाखयता म्हूण. म्हळ्यार देवान केलेली प्रकृती जाल्यार ताजे रुल्स ब्रेक करच्याक वय देव तागेले लिलांत आमकां करून दाखयता. आनी तो रामानुजम म्हूण व्हड सायंटिस्ट आशिल्लो तो पुरो मॅथ्सांत व्हड आशिल्लो. ताणें सांगचें आशिल्लें की ताणें एक इक्वेशन बरयताना हें देवालेंच एक इक्वेशन म्हळ्यार हें देवाल थॉट म्हूण देवान हें मनांत कशें की देवाल एक शक्ती ही इक्वेशन म्हूण. सो त्या लेकार आमी पळयत की कोण व्हड व्हड सायंटिस्ट आसा तांकां हें संवसाराच्या विशयांत देवाल कनेक्शन तांकां दिसता म्हूण आमी पळयत. सो हें सृश्टीच कसं एक्सप्लेन करता जाल्यार म्हळ्यार एक्सप्लेनेबिलिटी हें खंयच्या विशयाक एक्सप्लेन करता जाल्यार देवाल विशय नासल्यार हें कसं एक्सप्लेन करूं जायच ना आमकां. तेजी सृश्टी खंय दोखून आयली कसं जालें कितले की सायंटिफीक रिसर्च जाता आसा खंयकी वचून तांणी मागीर अटकता ती तांकां मुखार तांकां कसं म्हूण कळना. मात देवाल विशय केल्ले सुद्दां ते एक्सप्लेनेबिलिटी येता म्हळ्यार ताचे पुरा विशय ते कशें जाल्लें कसं जाल्लें म्हूण ते आमगेले शास्त्रा दृश्टांतारी आमी पळयता. ताचे खातीर हें सगळें पुराय एक ऑर्डर आसा. सो हें केन्ना आमकां मना आवडटा की हें पुरा सृश्टी हें देवाले प्रभावार चलचें आनी आमकां ताजें एक मना वच तशें जाता. आनी देव हें सृश्टी रुपारी आमी पळयता जाल्यार देवाचे भायर तागेली एक लिला दाखयता तागेलें एक आध्यात्मीक जगतय दाखयता. सो हांगा राबयता तुमगेले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी सांगेत तुमकां कसं तुमगेले विशय शेअर करता जाल्यार आयच्या टॉपिका वयली हांव क्विकली रिकॅप करता. आमी सांगिल्लें की आयचे विशयांतू सुरेज पॉयंट आमी डिस्कस कसं केलें म्हळ्यार की देवाल प्रभाव आमी पुरा कडेन पळयत कशें अर्जुनान निमगेले ते विभुती योगाचे अध्यायांत की देव पुरा कडेन आसा जाल्यार देव आमकां ताका संबंद पावचे तशी आमकां हें संवसारांत प्रकट जावन येता देवाल नांवां रुपारी विग्रहा रुपारी आनी मस्त सकट अवतार ती अवतार म्हळ्यार हें पुरा रुपारी आनी थंय आमी पॉयंट पळयलें कशें देव एक्सपांड जावन बलराम जावन मागीर ते चतुर्व्यूह जावन मागीर महाशंकर्शना देखून कर्णोदक्षाय गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णू जावन तो एक अणू भितरी आसा आनी परमात्मा जावन आमगेल्या हृदया भितरी आसा. सो पुरा रुपारी देव आमकां पावचे तशी आमगेले पुरो फेसिलिटी क्रिएट करून दिता म्हूण ते आमी त्या अवतारा विशय त्या विशय पळयलेलें. मागीर आमी सेकंड पॉयंट आमी पळयलेलें की देवालें ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस देव कितलो व्हड आसा तो विशय आमी मना वच तशें आसा म्हूण
ते विराट रूप आणि विश्वरूप ताजे विशयी पळयलेलें आनी कशी भागवता मान तुवें देवालें कितले व्हड तो देव म्हूण आमकां कळटा म्हूण. सो हे सिद्धांत मनावरच तशें आसा कसं जाल्यार की आमी केन्ना कितले देव व्हड तो देव म्हूण आमकां कळस येता आमगेल्या त्या शरणागतीची भावना येता आनी देवाल त्या मधुर लिला पुरो आयकल्स येता देवाल खातीर एक प्रीत येता. सो त्या शरणागती आनी प्रिती ते ओट्टू मेळटात पळय तेन्ना आमगेलें भक्ती प्रबल जाता म्हूण. एक विशय काणी रुपार मात आयकून ताचे भक्तीन तूं ते प्रबल जावचें आनीकय प्रबल करता जाल्यार देवाल ते सिद्धांत मनावर केल्यार तेन्ना शरणागती भावना येता आनी ते मधुरता कळल्यार हे दोन्ही मेळ न्हू आमगेली भक्ती प्रबल जाता. आनी लास्टार आमी ते पॉयंट पळयलेले की कशी खंयच्या वस्तूक डिकन्स्ट्रक्ट कोर न्हू ताजे विंगड विंगड पार्ट कोर येता तशींची हे सगळे सृश्टीक डिकन्स्ट्रक्ट केल्यार ते 24 एलिमेंट्स आमी ते पळयले ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ह्या पुरा पंचमहाभूत हे 24 आसा. मागीर अणुपुरुष म्हळ्यार जिवात्मो आनी पुरुषोत्तम म्हळ्यार देव हे 26 एलिमेंट्स हे कपिल मुनीन देवहुतीक सांगचे म्हणून म्हळ्यार देवाल प्रभाव पुरा कडेन आसा कसले की देवाक आमगेले वयर इतली प्रीती आसा की आमी ह्या संवसारांत वय आसल्यार देव आमकां सोड घालना पुरो रुपार देव आसा हांगा खंय सोड घालना तो परमात्मा जावन आमकां स्मृती वेळ दिता आनी पुरा वस्तू जावन आमकां फेसिलिटी वेळ दिता आमकां मात ती पळोवची दृश्टी ते आमगेली चॉयस देव फोर्स करना आमकां पळोवका जाल्यार पळयत देवाले हात नाका पळोवची जाल्यार नाका पळयत त्या देवान आमकां ते चॉयस दिलेलें आसा तातूंत आमी आमगेली प्रिती प्रकट करूं देवाल खातीर. सो त्या एका पॉयंट पळयलेलें कशी देव सांगता की हे सगळे प्रकृती तागेली अध्यक्षता मयाध्यक्षेन प्रकृती त्या रुपार चलता आसा सुपरविजन आनी आमी केन्ना हे प्रकृतीन तूं पुरा कडेन पळोवं येता की देव हाजे भितरय आसा जाल्यार देव हाजे भायरय आसा हे श्लोकान सांगल्या म्हणके तेन्ना आमी हो विशय पुरो आयकून आमगेली भक्ती आनीक प्रबल करून घेवया. हरे कृष्ण अंगार आपयता कसले चूक जावन आसल्यार क्षमापण कोरका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. प्रभुजी देवाल ग्रेटनेस अँड स्वीटनेस तुमगेल मुखाराविंद दुखून ऐकून घेऊन आमगे इतली एक ओव्हरवेल्म जाताची प्रभुजी तो देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट अदर दॅन टू सरेंडर हिम. आणि कसं म्हळ्यार प्रभुजी मेगेले एक पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हाका हांगा शेअर करक की ना की म्हाका तितलें ज्ञान ना जाल्यार हांव सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार तागेल ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस हांव कशी एक्सपिरियन्स केली म्हळ्यार रिसेंटली म्हगेले दुवे वर्डीक टायमार म्हयन जायनी वर्डीक जावन आय वॉज सर्चिंग फॉर फंड्स आउटसायड भायर दुखून म्हाका फिनान्स दावका म्हूण हांव एक्सपेक्ट करता अशें भावंडा लागीं रिलेटिव्स लागीं म्हणून बट ते म्हाका एक्सपेक्टेशन केलें तितलें म्हाका येवची म्हणून दिसता न्ही. सो कृष्णा लागीं प्रे करता आशिल्लें प्लीज हेल्प मी देवा कशें करचें हांवें म्हणून ताण म्हाका एक अंतर्मय आमी दावन म्हाका ताण म्हाका ज्ञान दिलें कसं म्हणून सांगलें म्हगेल्या हातान तूं आस जावका दिलेलो दुड्डू तुगेल्या हातान तूं आस तुगेल्या की आस म्हणून सांगून म्हाका म्हळ्यार आमगे डिपार्टमेंटांत आमकां पोस्टल लायफ इन्शुरन्स म्हणून करचें आसता. सो ते सरेंडर करून दुड्डू घे म्हणून सांगून म्हाका तांतूं मेळटा म्हणून म्हाका एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें. म्हाका ते सरेंडर करतना कळलं हो म्हगेल्या आसिल मू देवान म्हाका दाखोवन दिल मू ते म्हळ्यार भायर भौतीक प्रपंचाक सरेंडर जावची बशी आमगेलो देव कृष्णाक सरेंडर जाल्यार तो आमकां पुरा वेवस्थीत कोन्न दिता मनशाक व्हेरी ग्रेटनेस अँड स्वीटनेस म्हणून सांगून हांव मस्त म्हाका सॅटिस्फाय आसा प्रभुजी म्हळ्यार ते देर इज नो ऑप्शन दॅन टू सरेंडर हिम. तो आतां हांवें ऑप्शन दिलें ते की आमी ऑप्शन दवरूं ना आमी ताका सरेंडर जावचीच 100%. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. थँक्यू फॉर शेअरिंग. देव खंयची दिकान कशी पावता म्हणून तुमी हे दृश्टांत दिलेलो आसा. धन्यवाद शेअर केले खातीर. हरे कृष्ण. तांची देव पुरा कडेन आसा खंय आसा ते आमगेली चॉयस देव पावता खंडीत. हरे कृष्णा. तुमगेले पुरा कॉमेंट्सा खातीर धन्यवाद. चॅट बॉक्सात तुमी घालता आसा. हरे कृष्ण. आनी कोणाक कसं शेअर करूं की वेणी माधव प्रभू दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण वेणी माधव दंडवत. Dandal Prabhuji, it's a so nice class.
एव्हरी डे इट्स लाईक अ चर्निंग नेक्टर. मरे आमकां एव्हरी क्लास अशी दिसता की तुम्ही एक नेक्टरा वयर आणि एक एक्स्ट्रा नेक्टर दिता असत. वी आर व्हेरी प्लीज टू हियर. वी आर फॉर्च्युनेट टू हियर फ्रॉम यू. आम्ही आणि एक कृष्ण अशी भगवद्गीतेन तुम्ही सांगता न्हू की अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते. मग तांतुल्याने आम्ही एक को लिंक करूयात की त्या टेक्स्ट आणि हे आयचे रेफरन्स एक्झॅक्टली मॅच जाता. आणि आणि एक म्हाका टेक्स्ट आसा ताजे म्हाका फर्स्ट वर्स उडक आसा ना तांणी अशें म्हणटा तस्य कर्तारम अपि माम विधी अकर्तारम अव्यय. अरे हांव हें केल्लेलें आसा जाल्यार हांव हाजे भायर येत. इट्स अ ट्रान्सेंडन्स. म्हळ्यार हे तुगे कळचें कश्ट जाल्यार हातूंय सगळं सकड आसा. Absolutely, bro. Absolutely. So nice, Prabhu. Very nice. Thank you Thank you for so sharing, much. bro. Thank you. Thank We you. are fortunate, really fortunate to hear from you. Thank Thank you. you, Prabhu, for sharing. तुमगेले भारी लायक तुम्ही दोन्ही शेअर केले. अशी शेअर करता राहा प्रभूजी. हरे Thank कृष्ण. you. Thank you. Hare हरे Krishna. कृष्ण. So, प्रभूजीन शेअर केलं म्हणजे कर्तव्य करना कसं की फॅसिलिटी देवाना दिवचे परमात्मा जे ताणें सँक्शन करचे चॉयस आमगे. सो एक लेकर सँक्शन केलेले निमित्त आमी करता ती जाल्यार ते आमगेल चॉयस असो इन दॅट सेन्स दे इनवॉल्ड बीन. सो त्या पॉइंट प्रभूजीन भारी छंद करून आमकां सांगले श्लोकांत. हरे कृष्ण. आणि कोणाक शेअर करू का की नेक्स्ट संडे आम्ही मागीर कंक्लुडिंग सेशन हे चतुश्लोकी भागवतमच करूया. 4 in 3 श्लोक चलेले आसा. नेक्स्ट संडे आम्ही 4th श्लोका सेशन करू. हरे कृष्ण. तसले धन्यवाद पुरा जना जॉईन थी खातीर. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. धन्यवाद. या सेशन जॉइन करतला. नेक्स्ट संडे मिळूया. हरे कृष्ण.